नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. मायकल आणि फ्रांसिसाचे खासगी गांव थंड करूंक सीएमाची मध्यस्थी. मायकल सांगता सीएमान प्रकरण मिटयले, दोगांकूय वगी रावंक सांगल्यात. फ्रांसिस म्हणटा आरोप केल्यार वगी रावचो ना. सरकारी यंत्रणा हात धुवन दोतोर व्यंकटेशाच्या फाटल्यान डायलिसिसाक हाडिल्लो चेन सेट उखल्लो. पेशंट म्हणटा दोतोर देव तो म्हूण आमी, ताका पीड नाकात म्हूण दुयेंतींची दुकां. गोंयांत ब्रेस्तार प्रमाण शुक्रारा जातलो उटंगाराचो पावस. ओडिशा आनी छत्तीसगडात जाल्ले सायक्लोनीक सर्क्युलेशनाचो परिणाम. उटंगाराच्या पावसाक लागून न्हंयांचे उदकाची पातळी वाडली. सर्जिकल स्ट्रायक जावंकूच ना म्हणटल्यांक ताचो व्हिडिओ म्हळ्यार सणसणीत जाप. न्यूज चॅनलांनी व्हिडिओ व्हायरल केल्या उपरांत तेन्नाचो रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयलो प्रुडंटा कडेन. खण खात्याक कुलूप मारपाची केशीत कोर्टान क्लॉडाच्या अटकपुरो जामिनाचो निकाल दवरलो राखून. क्लॉड म्हणटा केस राजकी. पुलीस म्हणटा क्लॉडाच्या साथीदारांक सोदूंक जाय कस्टडी. आणि 2001तले पॉवर स्कॅम केशीत आपल्याक वांटेकार करचो म्हूण एक्टिव्हिस्ट कोर्टा मुखार. आरोपी आनी कागाळ करपी दोगूय सरकारांत मुंडुबाव. मावीन म्हणटा एक्टिव्हिस्ट आपले सोदोंक सोदता. कांय तेंपा सावन सुरू आशिल्ल्या कळंगूटचो आमदार मायकल आनी म्हापशेच्या फ्रांसिसाचे कोफू सावन निमणे मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे मध्यस्थीन तात्पुरते थंड जाले. समेटा खातीर दोगांकूय ब्रेस्तारा सीएमान मेळपाक आपयले. दोगांकूय बसोवन शेरमाव दिले. भायर सरले उपरांत मायकल सांगता सीएमान वगी रावंक सांगल्यात. फ्रांसीस म्हणटा आपले वटेन इश्यू नाशिल्लो, आरोप केल्यार मात वगी रावचो ना. इश्यू जालो सॉर्ट आउट मिटले. इश्यू म्हाजो कांयच ना. म्हापसा MLA आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन म्हाजो इश्यू कांय ना पर्सनल. वॉट आय हॅड स्पोकन वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ North Goa and also people of Mapsa. I have nothing against it. You still maintain your statement? No, maintain the statement or not maintain. See, every criticism you have to take it either positively or negatively, whoever wants to take. Lot of people criticize me on daily basis on Facebook, on so many things. So I take that as a positive criticism. What I spoke was the mind of the people. That's all. CM told that there shouldn't be fight and it is not good. I have not fought against anybody. I am konache against Zawadogna, konache against Ulongna. I respect Francis D'Souza a lot. He is our senior minister. As far as what I have said earlier, everybody is saying the same thing. How kai tejer ulong sadina. Every person should take every this as positive. A lot of people, opposition criticizes us. Again, you have to take it as positive criticism. I have cabinet rank status. That is enough for me. When chief minister wants to make me minister, he will make. So, age in हे जाता, then तब he gets little angry. So I feel I don't want to say anything beyond that. But I respect him. But when you मोठन केन्ना उलयता कोणाचेरूच तूं मोठन उलयना, शांतपणान सगळे सांगता. सो तो उलय जाल्यार तूं उलयतलो. म्हाका उलोवपाचें कारण जाय न्हू. आय एम नॉट अ मॅड पर्सन टू कीप ऑन टॉकिंग. ते म्हाका सांगला कितें सांगपाचें तें आपूण सांगता म्हणून आनी तो तुमचो भायर सरला. तुमी उलोवपाचें कांय ना. तुमच्या भितर तुमचें कितें डिस्कशन जालें? तुम्ही फेस टू फेस असले ते भितर? हय, फस्ट तो उसरा येयला न्हू. हय, मग 12:30 वचोंक जाय. बट 12:30 प्लीज लंच. ही डजंट मिस दॅट टायम. इश्यूज रिजॉल्व जाल्या डिस्कशन कितें स्टार्ट जालें? चड कांय जावना. पूण आमकां सांगला कितें उलोवपाचें आहा तें आपूण उलयतलो. तुमी कांय उलोवपाचें ना म्हणून. तुमी उलोवपाचें ना म्हणून तुम्ही स्टेटमेंट करप ना एकामेकाची. लोबो उलयल्यार तुम्ही उलयतले नाल्यार तुम्ही उलोवचे ना. लोबो म्हणटा की डिफरन्सेस नो. इफ ही हॅज डिफरन्सेस इट विल कंटिन्यू नो. If Lobo has differences, it will continue. आपनी जे स्टेटमेंटान हांव इकडे गेल्ले ते म्हाजे लोक उलयता. Is Michael trying to interfere in your constituency?
Everything is possible in this world. Only thing that is not possible is to bring a dead person to life. Once a person is dead, he is dead. तो आमकां दोतोर न्ही, आमच्या खातीर देव, आमचो जीव ताच्या हातान. मडगांवचे डायलिसीस दुयेंतींची दोतोर व्यंकटेशा खातीर ही उतरां. ताका बेठोच पिट्टात पूण फाटलीं 9-10 वर्सां हॉस्पिसियोत ताचे कडेन ट्रिटमेंट घेवपी पेशंट अक्षरशः दुखां काडटात. डायलिसिसाक लायट ना, जनरेटर हाडल्यार उखलून व्हरतात. 3 दीस जाले हेंच चल्लां. सरकारी यंत्रणा हात धुवन दोतोराच्या फाटल्यान लागल्या. आयज कितें जालां? आयज करंट ना, हे बी गव्हर्मेंट करंट दिना. आमगे डायलिसीस म्हाका जावपाक न्हू. 9 वर्स जाली हांव डायलिसीस घेता. लायट ना, आमकां लायट ना. प्लीज आमकां डॉक्टरा लायट दिवची ना. आमचे पेशंट आमी जगपाक शकपाना. सांगा म्हाका रडो येता. ना जाल्यार हांव 2 फावटी मरपाचो. 2 फावटी कसो म्हाका येना जालें. 2 हातांनी हात हांव बरो हांव भोंवता करता. असल्या मनशाक करप न्हू. कळटा न्हू. भायर जावंक जाय ना म्हण हांव चयत न्हू तो. काल एकला मुगे भायर पडलो. कॅप्चर मेळ्ळो आनी तो वता आपलो एक दीस. पूण तुका लायट ना कितें करतलो. गव्हर्मेंट इज प्लेइंग विथआउट डेथ. डॉक्टरांक जाय चोयला आमकां न्यू लायफ दिली तेणे. डॉक्टरान हे डॉक्टर आम सोडपाक ना. कित्याक तेणें आमकां जायत बरें करलां. जीएमसी में क्या हुआ? वहाँ भी गया था, एडमिट हुआ था. डायलिसिस के लिए पैसा चाहिए, नंबर लगाना पड़ता था. 2 दिन वेटिंग में लाइन में लाना पड़ता है. हांगची सर्व्हिस बंद करून अपोलोन धाडूंक सोदतात. पेशंट म्हणटा थंय तांकां परवडपाचें ना. प्रॉब्लम नहीं. अभी बोलता है कि अपोलो में जाओ. अपोलो में जाएगा पैसा प्राइवेट किधर से देगा? 5,000 6,000. हमारा कोई कमाने का रोजगार है कुछ नहीं. मात दोतोर व्यंकटेशूय तितलोच तेमाचो. लायट ना जाल्यार जनरेटर. चर्ची आनी ताचे बरे मागपी ताका हातभार लावंक फुडें सरल्यात. कोर्टाची दारां धडोवपाची पेशंटांची तयारी. And when I want to bring it, they block the gate. They block the gate and they said the generator cannot be taken inside. So I have returned the generator to the priest. Right? Now I'm going up. I'll see how many patients are there, and it all depends upon the public and the South Goa people, and depends upon the public to take it. What is the future course of action? Actually, we are supposed to go to the High Court for restoration of the electricity, but meantime I cannot allow them to die, no? Yeah. So where they will? We are having some strategies. Whatever we do, they block it. Yes. I will not reveal the strategy to you right now. After dialyzing them and keeping them alive, we'll take them to the court, make them sit in the court, and file an affidavit in the court to restore the electricity. Okay. They did this earlier also. This is not a new game plan of them. They have been doing very frequently. That was in which in the year 2011, when Dalvi became a director, first thing he did was to disconnect the electricity. In 2011, Dalvi became a director. First thing he did was to disconnect the electricity. So 45 patients gathered in the High Court. High Court ordered for reconnection of the electricity. Within a couple of days, the electricity was restored. We'll do the same thing. जनरेटर हाडटात हे आसा. कोण तरी जनरेटराची रिक्षाच घेवन खंय धांवले. सरकारी यंत्रणाच हात धुवून ताच्या फाटल्यान लागल्यात. रिक्षा कितें हाडलो तुमी हिंगा? हॉस्पिटलाक तो रिक्षा हिंगा कितें हाडलो? कितें रे? पुलीस छोड़ो मत. मेरे को मारा है. यही मेरे को मारा है. पहले मैं गाड़ी में सोया था. मैं यही मारा है मेरे को पहले. मेरे को मारा है. इसको छोड़ना छोड़ने का नहीं. इसको ये मेरे को मारा है. मैं क्या दोस्त क्या था? ये मेरे को मारा है. क्यों मेरे को मारा है? मेरे को मारा है. ये मेरे को मारा है. क्यों मारा उसको? उधर मेरा गाड़ी था. उधर ही चाबी लेके भाग के आया. मेरे को मारा भी है. ये मेरे को मारा है. ये आदमी गाड़ी लेके आया हॉस्पिटल से. ये गाड़ी लेके आया हॉस्पिटल से लेके आया गाड़ी है. अब मेरे को मारा भी है. मोबाइल भी रखा. मेरा सेठ मेरे को फोन किया, ले लिया मोबाइल.
लागून हाडलें ना तुमी रिक्षा गाडी हाडली न्हू तेजी तो म्हणटा तुमी चावी वयली मोबायल वयलो परत सोदून हाडलो जाल्यार हॉस्पिसिओचो सेक्युरिटी खंय तांकां भितर येवंक दिना. दोतोर व्यंकटेशान हॉस्पिसिओतली ती सुवात एकदाची सोडची म्हूण फाटली 10 वर्सां जाली यत्न चल्ल्यात. ताका सुप्रीम कोर्टाचे इंजंक्शन आसा. तो वचयना आनी ताका सरकार ताचो डायलिसिसाच्या खर्चाचो पेमेंटूय दिना. होच तो दोतोर. हेल्थ डायरेक्टर दोतोर संजीव दळवीचेर कॅबिनात घुसून हल्लो केल्लो तो. आरोग्य खात्यान खंय ताची £1 कोटीची बिलां आळावन दवरल्यात. मात प्रायव्हेट डायलिसीस परवडनाशिल्ल्या पेशंटांक सध्या हो दोतोर म्हळ्यार देव इतले मात खरे. प्रुडंटा खातीर सावेव डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.